मित्रांनो, फाटले 3 दीस जाले साली गांवांत वाड्यांचेर बॉल चल्लेलो आसा की उदक ना म्हणून। म्हाका खबर आसा फाटली 1.5 वर्सां पर्सनल हांव आनी म्हाजे भुरगे जावं सर्वेश जावं देवेश जावं अतुल जावं नीलू जावं बाकी हेर भुरगे फाटली 1.5 वर्स जाले आमी गांवांत सातत्यान कितें ना कितें काम करीत आसा। पायपाचें म्हाका जाल्यार इतलें हेजें नॉलेज येयल्लें आसा की खंय पायप फुटलें कितें फुटलें तो उदय बाबडो हेवटेन तेवटेन धांवन ती कामां करता। पूण सांगचें म्हटल्यार म्हाका आमदाराकूय हें सांगचें दिसता, ही जी आदली पायपां आसा तिची हालत तुवें पळोवची, आमदारा पर्यंत ती मॅसेज पावोवची की ही जी आदली पायपां आसा ताका जायते प्रॉब्लेम आसा। तशेंच ही व्हडली व्हडली झाडां जर तुमी पळयतात जाल्यार ती झाडां पायपलायनीचेर येवन ती पायपलायनूय फोडून उडयतात आनी हाची क्वॉलिटी काबार जाल्ली आसा। तर तांणी आतां कितें केल्लें आसा, हांगासर इंजिनियर बाकी लोक आयिल्ले आसा, तांणी जे ऑलरेडी आदी एक पायप घातलेलें आसा ताचेर जॉयंट मारला, पूण हो जॉयंट टेम्पररी आसा, लोकांक त्रास जातले। हें हांव कित्याक सांगता, कारण हांगासर जे पायप ऑलरेडी आदलें आसा पळय तें तांकां मेळना, ताचे जो डायग्राम आसता, जे ड्रॉइंग आसता, खंय कितें आसा तें तांकां मेळना। ह्या खातीर ते इंजिनियर येता, हेर लोक येता, तांकां त्रास जाता। आमदारा कडेन मागता, तशेंच पंचायती कडेन मागता की बेगोबेग 1.5 वर्स जाले लोक सफर जाता आनी हे पळया क्वॉलिटी बेगोबेग बऱ्या अशा मनशांक हाडून इंजिनियरांक हाडून जेका नॉलेज आसा हे बेगोबेग करचें। आयज 4 दीस जाले उदक ना, हे लोकांक जे आसा भयंकर त्रास जाता। म्हाका खूब फोन येयले, आमी हेवटेन तेवटेन धांवता पूण आमच्या हातान तें ना आनी इंजिनियर म्हणटा आपल्याच्या हातान ना। त्या खातीर हांव परत एक फावट मागता, नाजाल्यार एक दीस हांव हेचेर बोवाळ करीत आसा। ग्रामसभेन बसून हांव उलयलां, तर हांव ग्रामस्थां कडेन मागता, बुद्धीजिवी कांय लोक आसा गांवांत आमच्या बुद्धीजिवी, तेंच्याय कडेन मागता तांणी मातशी ही जी मॅसेज आसा आमदारा पर्यंत पावची आनी हें जें कितें पळय दुर्दैव आसा पळय गांवचें तें पाड पडच्या पयलींच जाग्यार घालचें। नाजाल्यार तुमकां इश्टानो हांव सांगता, येणाऱ्या काळान 8-8, 10-10 दीस उदक आसचें ना आनी गांवांत अशें आसा, म्हजे कडेन खास करून बांय ना,